मंगळूರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು काशी मठात गुरुवारी जावन आशिल्ले परमपूजनीय श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेले चातुर्मास चलता आसा। ह्या चातुर्मासे संदर्भारी ह्या शुभकृत नाम संवत्सराचे श्रावण मास पंचमी दुखून एकादशी ताईं 7 दिवस पर्यंत भजना सप्ताह कार्यक्रम चलचे आसा। ह्या कार्यक्रमाचे यशस्स करचे खातीर आम्ही पुराय भजना मंडळी आणि सार्वजनिकाक जाव तितले चड जनान आनी तो पार्टिसिपेट करका म्हणून आम्ही योचन केलेलें आसा। त्या संदर्भारी एक भजना दिंडी आनी हुलपो कार्यक्रम म्हळ्यार होरेकाणिके आम्ही मंगळूर पेंटेतो आयोजन केलेलें आसा। हांगा मस्त जाग्यार तुम्हाला कोंचाडी काशी मठा दुखून GSB सभा कोडिकल आणि सत्यनारायण देवस्थान कद्री असले प्रमुख केंद्र दुखून ह्या होरेकाणिके 7 तारीखेक विठोब देवस्थानात ಒಟ್ಟು मेळचे आसा। आमी विठोब देवस्थानात 4 गंटे भितर ಒಟ್ಟು मेळनो 5 गंटे थंय दुखून ह्या हुलपेचे मेरवणिगे ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थाना येवचे आसा। विठोब देवस्थान रोडार दुखून महामाई देवस्थानाचे रस्ते जावन डोंगरकेरी जावन चित्रा जंक्शन BM हायस्कूल रस्ते जावन रथबीदी आनी ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाक ह्या हुलपे मेरवणिगे पावचे आसा। ह्या संदर्भारी आमगेले जिल्ल्याद्यंत आशिल्ले जाव तितले चड भजना मंडळीतांनी महिलेतांनी ह्या कार्यक्रमात भाग घेवका आनी ह्या कार्यक्रम यशस्वी करचे खातीर स्वामींगेले कसल आमी आमकां अनुवाद दिलेलो आसा। ताजे प्रकार ह्या कार्यक्रम करतना व्यवस्थीत जावन ह्या कार्यक्रम जावका ताजे खातीर पुराय जनाल सहकार दिवका। 7 तारीखेक ऑगस्ट 7 तारीखे आयतार तेसो ह्या कार्यक्रम जावचे आसा। ह्या कार्यक्रम भजना दिंडीतो मस्त रितीचे व्यवस्था केलेले आसा। आमी मेरवणिगे जावका वाद्य आसचे पुरो दुसरे नमुन्याचे वाद्य आनी भजना दिंडीतो ध्वज येवचे आसा। ध्वज घेवन आमी ह्या रुटारी आतां आमी सांगिल्ले रुटारी ह्या हुलपे मेरवणीक येताना ते रस्त्यार आशिल्ले सार्वजनिकान तांचे भितर आमकां त्या दिंडी मेरवणीके स्वागत करता आनी दिव उजळोवन आमकां स्वागत करून ह्या तांणी कसले होरेकाणिके दिवचे आसल्यार ह्या आमी हुलपे मेरवणीकेतू तांणी पावयेत ना म्हण जाल्यार हांव सांगिल्ले पॉयंट खंयचे आसा काशी मठ कोंचाडी आनी कोडिकल GSB सभा आनी सत्यनारायण देवस्थान एक विठोब देवस्थान इतले प्लेसारी 7 तारीखे दनपार 12 गंटे फुडें पावयल म्हण जाल्यार हांगा ते होरेकाणिके येता ना म्हण जाल्यार ह्या रुटारी आशिल्ले जनान ह्या मेरवणीक येताना तांगेले ते होरेकाणिके पावी दिवन देवाले आनी स्वामींगेले अनुग्रह पात्र जावका। ह्या कार्यक्रमात हर एक व्यक्तीन सक्रिय जावन भाग घेवन ह्या कार्यक्रम यशस्वी करूंक संपूर्ण सहकार दिवका म्हणून हांव ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थाना तर्फेन तशीच चातुर्मास समिती तर्फेन तुमगे लागीं विनंती करून घेता आसा।